कोणे जर गोंयांत जातीयवाद निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताचेर कडक कारवाय जातली म्हण टीसीपी मंत्री विजयान शिटकावणी दिल्या। जो बीफ खातलो तांकां फासार चडोवपाची भाशा करपी साध्वी सरस्वतीचेर ताणें बरोच फोग काडलो। रामनाथी जाल्ल्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात साध्वी सरस्वतीन बिफाच्या विशयावयल्यान वादग्रस्त उलोवप केल्ले, हाचेर काँग्रेसीन हरकत घेतिल्ली। मंत्री विजय हे वेळार शिर्डी आशिल्लो खंय। गोंयांत येतकीर पयल्यान पयली तो मिडिया कडेन साध्वीच्या विधानाचेर उलयलो। गोंयांत जातीवाद निर्माण करपाचो कोणेय प्रयत्न केलो जाल्यार ताचेर कडक कारवाय जातली। If you make a controversial statement, basically to gain some cheap publicity, you get some mileage. Press has to do its own job. So, हातून ती असली जर स्टेटमेंट कोण काडीत रावली, कोणाच्यान तांच्या तोंडाक लॉक घालूंक मेळना। पूण स्टेटमेंटान जर कम्युनल डिसहार्मनी जाता, बेसिकली एम्ड एट टेकिंग लॉ इनटू देयर हँड्स, हें जर जाता जाल्यार सरकार ताजेर विल कम डावन व्हेरी स्ट्रॉंगली ऑन देम। वन्स अगेन आय एम स्पीकिंग not as Goa Forward Party alone. I am speaking as a minister of the Goa government. Goa government stand is that anybody who intends to take law into their hands will be sternly acted upon. Strong action will be taken against anybody, whichever color he may be wearing. हे clear cut कळपाक जाय। गोंयकारपणाचो विशय येता तेन्ना काँग्रेसीक म्हजीच याद येता म्हूण विजयान चिमटो काडलो। अशें जेन्ना कोण स्टेटमेंट काडटात जे गोंयकारपणाचेर एक अटॅक कसो आसता तेन्ना काँग्रेसीक आमची याद जाता ती। काँग्रेस स्टार्ट्स मिसिंग मी, एस्पेशली गिरीश चोडणकर हू इज देअर पार्ट ऑफ देअर हाय कमांड ऑल्सो मिसीज मी। सो दीस इज अ नायस थिंग। एक की गोंयांत खूब लोक अशे आहा जांकां आमचें सायलन्स सिम्स डेफनिंग, इवन इफ इट इज फॉर वन डे। So one is that the Congress accepts that we are the real watchdogs and the defenders of गोंयकारपण। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। तिस्क उसगांवच्या पीडीए मार्केटाची दशा जाल्या। मार्केटाच्या स्लॅबाचे कुडके कोसळपाक लागल्यात। मार्केटांत बसपी पसरकारांचेर आकांत आयला। 25 वर्सां जाली ह्या मार्केटाचे मेंटेनन्सूच केल्ले ना म्हण पसरकार सांगतात। कितलेशेच फावट कागाळ केली तरी मार्केटाचेर कोणूच नजर मारपाक तयार ना। गलगलाक आयिल्ल्या मार्केटांत येवपी लोक आनी पसरकारांच्या जिवाक धोको जाला म्हण पसरकारांनी आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। फोंड्याचे हे पीडीए मार्केटाची दशा पळयल्यार मार्केटात बसपी लोकांची काकूळ देवपाची। मार्केटाचो स्लॅब पळयात, अदीं-मदीं अशे कुडके पडत असतात। केन्ना कोणाच्या तकलेर पडत म्हूण नेम ना। नदर मारत थंय वण्टीक वेरो गेल्यात। हे खांबे पळयात। हेच परिस्थितीत 40 पत्र्यांनी 200 लोक काम करतात। थंय येवपी लोकांच्याय जिवाक धोको। मार्केटाक कितली वर्सांनी 25 बरो जाला आमी बसता। गव्हर्नमेंट हेजेर कित्याक एक्शन कित्याक हे करिना? कोण तरी या रिस्पॉन्सिबल मनीस कोण तरी SGPDचे आसा पळय ते या पळया हांगा कितें जाता तें। नाजाल्यार अशेंच उरत जाल्यार एक दीस कोण हांगासर हें जातलें। एक मेजर कितें तरी पडटलें, कोण तरी लोक पोना पडटले आनी तेका रिस्पॉन्सिबल SGPD आसतली। 25 वर्सां मेंटेनन्स ना। परिस्थिती सुदारची म्हूण आतां पसरकार आंदोलन करपाची भाशा उलोवन दाखयतात। हो आयज आमकां आनी जे लोक हांगा येता मार्केटान जे लोक येता तेंच्या जिवाचो प्रश्न उपस्थित जाला। तेका लागून जितले बेगीन जावंक शकता SGPD आनी सरकारान हेजेर लक्ष घालचें, नाजाल्यार हांगासर प्रकार आंदोलन जातलें। प्रुडंटा खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू। वेर्णा सावन शांतीनगर वचपी रोड रोलराक शेनवारा सकाळीं उजो लागलो। 4 लेन हायवेचेर हो रोड रोलर बिट्स पिलानी कॅम्पसाकडे पावतनाच तो पेटलो। बॅटरीत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान रोड रोलराक उजो लागलो। नशीब बरें म्हण ड्रायव्हर वाचलो। घडणुकेत सुमार 50,000 लुकसाण जाला। वेर्णाच्या 4 लेन हायवेचेर हो रोड रोलर शेनवारा सकाळी पेटलो।
वेर्णासावन शांतीनगर वतना बिट्स पिलांकडे पावल्या उपरांत धुंवर येता म्हणून ड्रायव्हर देंवलो. तो देंवताच रोड रोलर पेटलो. रोड रोलरा वेल्यान देविल्ल्यान ड्रायव्हर साल्वार जालो. टाइटन में जा रहा था इधर वेरना में, उधर से आने के टाइम इधर तो बोनेट को अंदर लगा, बाद में उतर के मैं बोनेट ऊपर निकाला तो पूरा लग गया, मैं उतर गया नीचे. क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट, वायर शॉर्ट हुआ, बॅटरी वायर शॉर्ट होके लगा. घडणुकेत 50 हजारांचे लुकसाण झाले. फायर ब्रिगेडीच्या टीमीन वेळार उजो पालयल्ल्यान आनीक लुकसाण जावंक ना. फायर स्टेशनार 8:21 मिनटान फोन आयलो की रोड रोलराक उजो पेटला. आमी मागीर रोखडेच भायर सरले आनी येवन पयल्यार फुडले इंजिना वाटेन उजो आसलो तेजो. मागीर आमी आमचे खूब आनी एकटी हें उदक मारून उजो पालयलो. 50 एक्सप्रोशन म्हटलें आं, कितें सांग तेजे पार्ट्सा बद्दल कितले आयडिया न्हू. प्रुडंटा खातीर वेर्णा सावन दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.